नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। एक मांडोळ रात्रीन घरात घुशील पळून भिल्ली लोक घरातल्यान बाहेर धावून येईल घटना अंकोला तालुक्यात घडली। अंकोला तालुक्याच्या बिळीहोयगे गावाचे लिंग हरिकंत रेमगेल घराक रात्रीन मांडोळ दिसलो। घराच्या पडसाऱ्याचेर फिरतेत आशिल्ले मांडोळ पळोवन घरातले लोक भिवन भायर धांवन येयले आणि वन विभागाक माहिती दिले। सरपटचे प्राण्याले प्रेमी येवन सुमार 6 फूट लांब मांडोळ सुरक्षित धन वयले। कारवार तालुक्याच्या हणकोण श्री सातेरी देवीला वार्षिक यात्रा महोत्सव आयताराक संपन्न झालो। वर्षाचे 7 दिवस मात्र उघडील रावचे हणकोणचे श्री सातेरी देवीले देवस्थानाचे दार सप्टेंबर 13 तारखेक मध्यरात्री उघड 6 दिवस जात्रा महोत्सव कोविड नियमाचे पालन करतेत विजृंभणेन झालो। आयताराक सांजेर 4 वाजतापर्यंत श्री सातेरी देवीले दर्शनाक अवकाश दिल्लो। नंतर देवस्थानाचे विधिविधान कार्य पूर्ण करून घेऊन रात्रीन दार बंद झाले। कोविड रोगापायन आयतारचे बाजार रद्द केल्याबद्दल माहिती ना आशिल्ल्यान जिल्ह्याच्या अलग अलग भागातल्यान भाजीपाला व्यापाराक येईल लोक त्रासात शिरकयले। कोविड कारणान बंद झालेले कारवार शहराचे आयताराचो बाजार अजूनही परत पूर्ण प्रमाणात सुरू झाला ना। तरी बी दर आयताराक उत्तर कर्नाटक भागाचे खूप इतले व्यापारी येऊन फुलां फळां भाजीपालो व्यापार करताले आणि खरेदी करूक लोक बी खूप प्रमाणात येताले। पण आता कोविड तिसरे पाळयेचे प्रकरण वाडत आशिल्ल्यान आयताराचो बाजार रद्द केलो। पण हेचे बद्दल माहिती ना आशिल्ले पयसल्ले व्यापारी आयताराक व्यापार करूक येवन त्रासा पडले। आयताराक सकाळी सकाळी येवन कारवार शहराच्या MG रस्त्या बाजून भाजीपालो आणि इतर वस्तू विकूक बशिले। नगरसभेचे अधिकारी येवन व्यापार बंद करूक लायले। पयसल्ल्यान वाहनाचेर हाडिल्ले भाजीपालो व्यापार करूक शक्य ना जाल्ल्यान हेमी त्रास काडचे पडले। अपघातात दोन्ही पायाचे ताबो गमावून घेऊन चमकूक जाय नाशिल्ल्या परिस्थितीत आशिल्ले एक व्यक्ती शस्त्रक्रिया करून त्याका चमकोक सारखे करूक कारवार मेडिकल कॉलेजचे वैद्यकीय टीम यशस्वी झाले। अंकोला तालुक्याच्या कल्लेश्वरचे राघवेंद्र कृष्णा सिद्धी हेमी जुलै 23 तारखेक घडिल्ल्या अपघातात कमराचेर ट्रॅक्टर चढिल्ल्यान दोन्ही पायाचे ताबो गमविले। नंतर तेमकां कारवारच्या किम्स हॉस्पिटलात दाखल केले, पण तेमकां मूत्रकोशात समस्या आशिल्ल्यान आणि कारवार किम्स हॉस्पिटलात युरोलॉजिस्ट ना आशिल्ल्यान तेमकां दुसऱ्या हॉस्पिटलात वचूंक सांगिल्ले। खूप गरीब परिस्थितीत आशिल्ले राघवेंद्र हेमकां मदतीक मुखार येयले माधव नायक हेमी रेड क्रॉस संस्थेच्या वतीन मदत करून मंगळूरच्या वेनलॉक हॉस्पिटलात धाण दाखल केले। थंय बी तेमकां एक दिवस दवन घेवन नंतर डिस्चार्ज केले।
त्यांना घरात येऊक बी पैसे नासतना मंगळूरच्यान 2 दिसान तेमी घरात पावले. परत माधव नायक आणि रेड क्रॉस संस्थेचे सदस्य हेमी मदतीक धांवन येवन तेमकां कारवारच्या किम्स हॉस्पिटलात परत दाखल केले. 2 महिने इलाज दिवन घेवन शस्त्रक्रिया केल्ले कारवार मेडिकल कॉलेजाचे वैद्यकीय टिमान राघवेंद्र हेमकां तुलसार केले. हेजे बदल कारवार मेडिकल कॉलेजाचे सगळे वैद्याक सार्वजनिकान धन्यवाद अर्पण केला. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ್ ಭಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ RMO, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮಿರೇಕಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಪ್ರೆಷರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. एक महिलेला डोळ्यात मिरसांगे फिटोमान घेऊन तेजेचेर रॉडान हल्लो केलो. बेशुद्ध पडील महिलेक मेलमण समजून घेऊन लहान हळात होऊन उडयले. जाल्यार नशिबान ती महिला जिवंत आसा आणि तेजेचेर हल्लो केले लोक आता पोलिसांत ताब्यात आसात. देव तारी त्याला कोण मारी. आयुष खूब उरल्यार कितें बी केल्यार मरण येन म्हणटा पळय ते खरें. अशी ती घटना एक महिला बरा घडली. हावेरी जिल्ह्याचे शिग्गांवीचे गीता अर्जुन गौडा चमत्कार जाल्ल्यासारखे जगले. गीता हेमी परजातीचे अर्जुन हेंचे बरा 2016 सालात लग्न जाल्ले. नंतर घोव बायलां मदीं झगडी जावन तेमी अलग बी जाल्ले. पण सप्टेंबर 16 तारखेक अर्जुन गौडा हेमी आपले संबंधीक जावन आशिल्ले हुबळीचे बसवराज, शिग्गांवीचे रवी, मंजुनाथ हेमकां सांगले की आपल्या बायलेले खून करा म्हणून. गीताक मारचे सुपारी गेली ह्या तिनी लोकांन सप्टेंबर 16 तारखेक सांजेचेर 7 घंट्या सुमार गीताक उलोवच काम आसा म्हणून कोण नाशिल्ल्या जाग्याचेर आपयले. थंय इल्ल्या गीताल्या दोळ्याक मिरसांगेचे पावडर मारले आणि कारीच्या लिव्हर रॉडान गीताल्या तकलेचेर मारले. गंभीर जखमी जाल्ले गीता बेशुद्धीन पडले. ते मेल म्हणून समजले मी तिनी लोकांन ताका कारीच्या डिकेत घान हायवेरीच्यान मुंडगोड कलगडगी मार्गान दांडेली कर्क नाका लागीं कर्क हॉळाच्या ब्रिजा वयल्यान सकल ओडून दिले. पण ब्रिजा वयल्यान सकल पडिल्ले गीता चमत्कार जाल्ल्या सारखे जिवंत उरले. तळमळतेत गीता ब्रिजा सकयल्यान रस्त्याचेर येयले. रस्त्यार लोकांन पळोवन तेमकां दवाखान्यांत दाखल केले. दांडेली ग्रामीण भागाचे पोलीस येवन घेवन माहिती घेयले आणि गीताचेर हल्लो करून घेवन खून करचे प्रयत्न केल्ल्या आरोपात हेमकां 4 लोकांक ताब्यात घेवन आतां जैलात पावयले. अशेंच म्हणटा पळय देव तारी तेका कोण मारी ते खरें जालें. गनबेल टोल नाक्या लागीं बेळगाव वयते आशिल्ल्या ट्रक लॉरीक अचानक उजो लागलो. गोवा बेळगाव महामार्गाचेर खानापूर लागीं आशिल्ल्या गनबेल टोल नाक्याचेर काळो पावडर घेवन वयते आशिल्लो 6 चाकाचो ट्रक लॉरी फ्रंट एक्सल मून घेवन पलटी जावन अचानक उजो लागलो. बेळगाव अग्निशामक दलान येवन उजो निवयचो प्रयत्न केलो. हो ट्रक उत्तम बापशेट हेमगेल मालकीचो आसा. सुदैवान या घटनेत कसली बी जिवितहानी जाली ना. एक नजर घाला मंगळवारच्या पंचांगाचेर. सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 34 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली.
सोमाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 34 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 10, अंकोला 1, कुमटा 2, होन्नावर 9, भटकळ 1, शिर्शी 1, सिद्धापूरसह आणि यल्लापुरात 4 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,332 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 54,315 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 247 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 770 लोकांले मरण झाला. आयचा इतलप न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रवा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.